माथ्यावर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 9 ते 15 वाक्य. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पदकां बक्षी. आमकां थाळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्यांत आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतार हें. आमकां आमचे बापा मागणें दिसाक मुस्तपुटी आमी सांगता. आनी हें आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतना उरलें सक्कडी सुलाबान सांगूंक जाता. पूण एक वाक्य मात्र मुस्त कश्टाचें जावन आसा. तें जावन आसा, जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पदकां बक्षी म्हणचें. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पदकां बक्षी. आमी तें कंडिशन घालचें. कितें म्हळ्यार, जर तर आमी आनेकल्याचें पदकां बक्षिल्यार म्हजीं पदकां बक्षी. आनी हें मुस्तपुटी आमी चिंतिनासतना म्हणूंक पुरो हें मागणें. आनी थोडे फावटी चिंतून म्हणटा पुरो जावंक पुरो, पूण तें बोगसूंक एक बारीक कश्टाचें काम. जिवितांत हर एक आमकां करूंक साध्य आसा, पूण हें बोगसूचें काम कश्टाचें. जर तर 10 दीस उपास राव म्हळ्यार, 1 म्हयनो 40 दीस 1 वर्स उपास राव म्हळ्यार खंडीत जावन आमकां उपास करूंक जायत. ह्या कसलेंय एक कश्टाचें काम सगल्यार आमकां करूंक जाता. पूण आनेकल्याक बोगसूंच्या विचाराक येता आसतना कितेंगी आमकां एक मुस्त कश्टाचें काम. आनी जेजू तें मागणें सांगता आसतना, बक्षिसांक शिकयता आसतना लास्टचे 2 शब्द परत्यान 2 वाक्य अशें म्हणटा. मागणें शिकोवन जाल्या उपरांत उरलें खंयच्याय वाक्य अशें ना, पूण त्या वाक्याक म्हत्व दिवन सांगता. 9 येता 13 वाक्या म्हणसर आमचे बापा मागणें. पूण ह्या एका वाक्याक म्हत्व दिवन, चड म्हत्व दिवन जेजू म्हणटा, जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. आमी पळयता बोगसणें आमकां कित्याक गरज. बोगसणें आमकां हर एकल्यांक कित्याक गरज. बोगसना जाल्यार आमकां सरकाराचो वचोंक जायना. आमची वस्तूर मेळ्ळें जाता आनी आमकां वचोंक जायना. त्या देखून आमकां हर एकल्यांक बोगसणें गरज. जावंक पुरो आमचो क्रिस्तांव धर्म, जावंक पुरो हिंदू धर्म, जावंक पुरो मुस्लीम धर्म, हर एका धर्मांत पदकाचें बोगसणें हर एकलें म्हत्व दितात. आनी आदल्या काळार जुदेवांच्या त्या वेळार जावंक पुरो इतर धर्मांनी पदकांक बोगसणें जाय जाल्यार व्हडली एक विधी विधान आसा. मुस्तू अन्न बल्यो, त्यो बल्यो, ह्यो बल्यो, जायत्यो बल्यो तांणी भेटोवंक आशिल्लें. जावंक पुरो मनजातीच्या रागात व्हरूंक आशिल्लें. मुस्त कश्ट आशिल्लें. पूण जेजू सिंपल तरान सांगता, जर तर तुमी बक्षिसा जाल्यार आनेकल्याक तुमचीं पदकां बक्षितलें. एक बारीक सरळ रितीन व्हडल्यो व्हडल्यो बल्यो पुरा गरज ना. ताजी की वर्ती बली जावन आसा, तुवें आनेकल्याक बक्षूचें. आनी जर तर तुवें आनेकल्याक बक्षिलें जाल्यार तुजीं पदकां तुका बक्षितलीं. बारीक सरळ विचार. पूण सवाल खंयचें उरता की आमकां बक्षूंक साध्य ना. आत्मो तयार आसा खरें, पूण कूड अस्कद, रक्त मांसाची कूड अस्कद जावन आसा. बक्षूंक आमकां कश्ट मारता. आज आमी नियाळ करच्या ह्या विशयांत आमी म्हत्व दिता कित्या खातीर आनी कशें आमकां एक मोन येवंक साध्य आसा बक्षूंक. बक्षूंक मोन येयचें जाल्यार तातूंत कांय म्हणी म्हाका फायदो आसा म्हूण जायचे. फायदो खंडीत आसा, सर्गीचें राज आसा, तें आमी जाणाव. तरी पूण ताजें की व्हरतें ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हाका कसो फायदो म्हणलें एक मुठव्यान आज आमी चिंता वाटयता म्हागेच्यान. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायतीं घटना घडटात. ल्हान घटना जावं दी, व्हड घटना जावं दी, जाय पुरतीं घटना घडटात. इतलीं घटना घडल्यांत जायते फावटी आमकां दुखता. आनी ती दूख ल्हान जावंक पुरो
एक व्हडली दूख जावंक पुरो हें हांवें तुवें कशें मोती खाण घेता ताच्या आदारार आनी ही दूख मुजे थावन आनी तुजे थावन वसोवंक जावंक पुरो 10 मिनटां जाय पडोवंक पुरो थोडे फावटी 10 वरां जाय पडोवंक पुरो या थोडे फावटी 10 वर्सां पडोवंक पुरो आनी थोडे फावटी सगळ्या जिवमान कालांती आमकां भोगसूंक असाध्य जाल्लेतलें दूख जालां जावंक पुरो आनी त्या खातीर हांव आनी तूं आमी भोगसिना कित्याक आमकां तितली दूख जाल्या म्हणून बगता आनी कितें केल्यार ह्या एका विशयान आमी भोगसूंक आमी तयार ना आमी जर तर आनी एकल्याक भोगशिना म्हूण चिंतचें जाल्यार निसायकी तें आमकांच दुखता आनी एकल्याक भोगसूंचें आतां आमी नियाळ करचो विशय आनी एकल्याक भोगसूंचें ताज्या फायद्याक न्ही निसायकी तें आमच्याच फायद्याक आमकांच आमी भोगसूंच्या खातीर जर तर आमकांच आमी भोगसूना जाल्यार आमकां जिवीत मस्तू कश्ट जाता कित्या खातीर तें आनी एकल्याक भोगसूंचें न्ही आमकांच आमी भोगसूंचें कित्या खातीर सांगा आतां आमी सांगलें आनी एकल्याक भोगसूंचें ताका भोगसूंचें की वर्तें म्हाकाच हांवें भोगसूंच्या खातीर कित्या खातीर एक समाधान मेळटा बरें विचार समाधान मेळटा पिडा आसल्यार गूण जाता ही बरी विशय पिडा आसल्यार गूण जाता पिडा येना मस्त खुशाल मोत खुशाल आसता आनी त्या खातीर पिडा येना आनी एक बरी विचार मागणें करूंक आमकां समाधान मेळटा कित्याक म्हळ्यार आमकां कांय मेळना मागणें करूंक मस्त समाधान मेळटा बरे विचार हे सोडून हे बरे विचार आसात ताजे की एक व्हरतो गूट आसा हाचे भितर ह्या बॉक्सांनी जोडल्यांत दिल्ल्यांत आमकां खुशी जावंक आमकां सुटका मेळोवंक एक व्हरतो गूट आसा आतां फस्ट एक विचार करा एकलो एक कलेंगेक करता आसतना म्हाका दुखता ओके म्हाका दुखता हांव कलें केलें जाल्यार तुमकां दुखता जावंक पुरो आनी एकल्याक दुखता पूण विचार व्हडलें सवाल हांगासर एक आसा तें केल्ल्या मनशाक ताणें केल्ली सूख म्हूण गुत्ता आसा गे म्हणले विशीं आतां चिंतया हांव एक तुमकां पळोवन अशें बरें गेलो म्हूण तुमकां बगलें म्हाका गुर्तूच ना हांवें तुमकां मोतीक हांवें धरूंक ना हांव सीदा पास जाता पळय इतली वळख आसा आज एक म्हाका पळोवन येतलें बरें गेलो न्ही सिंपल एक उदाहरण ह्या हांव म्हज्या धर्माच्या मोगान इतलो भरला आनी ह्या मथांदा थोडे फावटी आमी सांगता मथांदा शक्ती म्हणटा आमी न्ही फंडमेंटल्स तांणी कालें करतात तांच्या धर्माचेर इतले भरल्यात गे अनेकल्याक ते दूख येतात आनी चिंता ते सोमा करतात म्हणून तांच्या मोतींत तें सूख म्हणून बघना म्हाका आनी तुका सूख म्हणून बघता म्हाका आनी तुका तें सूख म्हणून बघता तांच्या मोतीन तांणी करचें 100% सोमा आसता 100% सोमा आसता ह्या आमी कितें उलयतना आमी खालीच विचार उलयता जावंक पुरो पूण तो मनीस आयकलो मनीस ते म्हाका टॉंट मारला म्हणून पूण उलयल्ल्या मनशाक उत्तर तें टॉंट म्हणून आनी ताका दुखता जोर दुखता त्या मनशाक हांवें उलयल्लें भयंकर दुखोन आसोंक पुरो पूण म्हाका गुर्तूच ना आतां ह्या पुरा सन्निवेशांनी पळया हर एका सन्निवेशांत आमकां दुखले सन्निवेश हर एक काण पळया हर एक तुमी हांव जायते उदाहरण दिवचें म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक अनुभव आसा म्हजें पयलें सवाल म्हाका दुखलां खरें पूण ताणें म्हाका दुखयलां म्हूण गुत्त आसा गे म्हणलें सवाल ताज्या मांड्यांत ती एंट्रीच ना म्हज्या मांड्यांत मात्र तें रजिस्टर जालां घट्ट ताणें म्हाका दुखयलां म्हणून म्हाका तशें केलां अशें केलां म्हणून पूण जो कोण दुखयलां पळय ताच्या मांड्यांत तें नोंदवण रजिस्टर जावं ना आपूण दुखयलां आमी अशें केलां तशें केलां म्हूण ताज्या मांड्यांत तशें ना ताज्या प्रकार ताणें केलें सोमांत या ताज्या प्रकार ते व्हडली कांय सूख ना ल्हानशें स्वाभावीक आं साहेब आमी पुरा सूख करचें नॅचरल व्हडले विशय येत ना आतां पळया बॉक्सिनांतल्या वरवीं
ताका कांय म्हणी एफेक्ट आसा ऑपोजीट सायडाक कांय म्हणी एफेक्ट आसा सासवाच्या खाणा तितलें ताका कांय प्रभाव आसा गे सासवाच्या खाणा तितलोय प्रभाव ना ताका कोणाक एफेक्ट जालें म्हाकाच एफेक्ट जालें कित्याक एफेक्ट जालें म्हाका ताका पळयतना हांगा टेंशन सुरू जाता ताका कळूंकूच गुतूच ना ताका कळूंकय कळना म्हाका इतलें हांगा भितर भितर टेंशन जाता म्हणून म्हाका न्हीद पडना म्हाका जेवंक तितलें टेस्ट ना म्हाका केदेळा पळयल्यार विरार जाता तकली कित्याक गुता की आमच्या जिवितांत एकल्यान मात न्ही एक 10-25 जाणांनी दुखयलां तिशीन गुवल्यारय टेंशन जाता इशीन गुवल्यारय टेंशन जाता कोणाक चिंतल्यारय टेंशन जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां मस्त जाणांनी दुखयलां आनी इतलें पुरा म्हाका जाता जाल्यार रे अनेकल्या मनशाक तातूंत कांयच प्रभाव पडना कित्याक ताच्या मोतींत ताणें केल्ली सूख म्हणून ताका बोगस ना ताणें केल्ली सूख म्हणून ताका बोगस ना मुस्तपुटी आमी कुटुंबाच्या गलाट्यांनी पळयता आमी ताणें तशें केलें न्ही ताणें आतां म्हजे कडेन सूख घेवन मागाचें म्हणून तो सूख मागूंक वता म्हाका ना तें सूख मागूंक वता म्हाका ना कित्याक म्हळ्यार ताज्या प्रकार ती सूख न्ही म्हजी आशा आसा ताणें कशें म्हणी सूख मागाचें म्हणून पूण तो व्यक्ती सूखच मागना कित्याक म्हळ्यार ताजे प्रकार तें सूख म्हूण ताका भोगूंक वचूं ना मुस्तमुटी आमच्या जिवितांत जाता पळया इतलो हंकार घेता का ताणें म्हजे कडेन सूख मागता म्हणसर हांव ताजे कडेन उलोवंक चिंतना हांव तशें करता अशें करता पुरो चिंता पूण तांकां ती सूख म्हणून तुका वचूं ना न्ही ताका सूख मागूंक वचूं मागना मागल्यार आमी जोर तर हट्ट करना गलाट करना सूख मागता की ना तो गेल्यार सॉरी म्हणटात ताका एक्चुली इज नॉट बींग एफेक्टेड त्या देखून हांवें भोगसूंचें त्या मनशाक बरेंपण करूंक न्ही हांवें भोगसूंचें म्हाका बरें करच्याक म्हाकाच बरें करच्याक आनी केदेळा हांव त्या मनशाक हांव भोगशितां गे त्या देळा ताका भोगशिलां म्हूण कळनासचें ना ताणें म्हाका मस्त दुखयलां त्या मनशान म्हळ्यार ताका सूख केलें तें म्हूण गोत्तू ना पूण म्हाका दूख भोगल्या हांव ताका भोगशितां पूण खुशी कोणाक जावची म्हाका समाधान तिणें बरें सांगलें आमकां भितरले भितर समाधान मस्त भोगता त्या वेळा मस्त वर्सां आदीं हांगासर एक रिट्रीट जावन आसतना हांव हांगा थंय काय म्हणटा ताका कावन्सिलींग जाता आसतना थंय एकल्याक न्ही मस्त पिडा आशिल्ली त्या मनशाक ताका सांगलें तो म्हाका बरो वळखी असो ताका सांगलें त्या कावन्सिलींग करतल्यांनी ना हाणें अशें वचून सूख मागाचें म्हणून आनी तो मनीस म्हणलो ना म्हाका थंय भितर तर सोडची ना तें कशें तांकां तितलें उचलप ना आमी एकामेका उलोवन तो ना म्हणून मागीर हांव गेलो ताजे सांगाता कित्याक म्हळ्यार म्हाका तांची वळख आसली हांव गेलो आनी हांव गेल्या उपरांत गेल्या उलयलें बरें करून सांगलें अशें एकामेका मोगणें करून आनी बारीक कितें देवाची कृपा तांणी बरें करून उलयलीं ती तांचे कडेन बरें करून उलयलीं एकामेका बरें जालें आतां तिणें सांगल्या बरी ठप्प करना दुसरे दिसाची पिडा कंप्लीट गुणाची पिडा पूण एक बोगसाणें म्हळ्यार आजच्या भितर जाल्ले त्या काले तें भितरच तें कोतकोत को आसा पळय त्या वरवीं ताची 99% पिडा केदेळा असो कोतकोतो भायर गेलो गे ओ शांत कंप्लीट शांत दुसरे दिसतान पिडात ना अशेंत म्हाका आनी तुका दीस पडटा जिवितांत हर एका दिसा घडटा हांव आनी तो मस्त दीस रातींनी निदानां जावंक पुरो ह्या आमकां उलयल्या उतराक राग येता जावंक पुरो कारण कालें म्हळ्यार हांवें चिंतचें ताणें म्हाका दुखयलां न्ही ताका हांव सोडिना म्हणून तें म्हजे भितर उजो पूण जेजू सांगता ताका तूं बक्षी आनी हांवें चिंतचें कालें ताका बोगसूंचें कित्याक म्हळ्यार ताका बोगसूंचें म्हळ्यार हांव कालें की ताका व्हडलें गिफ्ट दिता म्हूण चिंतचें निजाय की गिफ्ट हांवें ताका दिवचें न्ही गिफ्ट म्हाकाच हांवें स्विकार करचें आनी ह्या वरवीं हांवें म्हाका समाधान करून काणोवचें चिंतया एका मनशाक निजाय की ताणें केल्ली सूख म्हूण भोगता निजाय की ताका सूख म्हूण भोगता आनी तो म्हजे कडेन येता म्हूण चिंतया म्हजे कडेन सूख जाली म्हूण सांगूंक येता आमी आशिल्ल्या बरोबर सूख जाता म्हूण येता आनी ताज्या जर तर अंतस्करणांत ताका सूख जाल्या म्हूण ताका भोगलें जाल्यार हांवें तुका बक्षिलें म्हणल्यार फुडलें ताजें दूख रावता गे
सिंपल सिंपल मुस्तुबटी आमकां एक आसता ताणें येवन सूख मागचें म्हणून जालें तो येवन सूख मागता निस्स ताका काळजांत बोगलां जाल्यार हांवें केल्ली सूख म्हणून ताका बोगात जाल्यार हांवें तुका बोगशिल्लें म्हणल्या फुडलें ताजी भितरली दूख रावता गी रावना कित्याक वता गी ताज्या काळजांत केदाळे कांतावन आसता हे देवा हांवें ह्या एका मनशाक अन्याय केलो अन्याय जालो ह्या मनशाक म्हजे वरवीं हांवें ताका इतलें दुखयलें ताज्या काळजांत केदाळे कांतवणी आसता उडास दवरा पाश्चात्तांचो व्यक्तीक केदाळे कांतवणी ताज्या जिवितांत आसता पूण हांवें ताका बोगशिलां म्हळ्यार म्हाका बेजिकली समाधान आनी शांती मेळची शिवाय ताका न्ही ताका एकच पयलें कारण सांगलें ताका सूख म्हूण बगोना ताका एखाद्या वेळार सूख म्हणून बगली जाल्यार ताजे प्रकार ती व्हडली सूख न्ही चिल्लर तें पुरो मनशा सैमान साहेबा हांवें एक कुशाल उलयलें व्हडलें काल जालें हें पुरो कुशाल सक्कड उलयना तें हांवें एक ल्हान फट मारली खाले व्हडले विशय सक्कडी फुटी मारत हांवें एक ल्हान फट मारली ताजें तद्द व्हडलें कुवाळो कातरले व्हडलें करचें कालें तांकां तें कांयच ना आनी ताजे कोण ताका इफेक्ट ना तिसरें निस्स ताका सूख म्हूण बगली आनी पाश्चात्ताप पावता पूण हांवें ताका बोगशिल्लें म्हणल्यार फुडलें ताजें पाश्चात्ताप येवचें ताका बेजार जावचें कांय कंट्रोलार येना हांव आनेकल्याक बोगशिता म्हणटा तें बोगसाणें ताका न्ही म्हाका मुजे भितर जाल्ली दूख निवारच्या खातीर जर तर हांव म्हाकाच बोगसूंक हांव शकना म्हाका बोगसूंक शकचें एकच एक वाट म्हाकाच हांव बोगसूंक शकना त्या वेळार सगळें जिवीत म्हजें पाड जाता दुसरें आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार अशें सांगतात आनेकल्याक दूख येयल्ल्या वेळार आनेकल्यान आमकां दूख केल्ल्या वेळार आमकां ताजेर बेजार जाता खंत जाता ताका कशें उदाहरण दितात कशें म्हळ्यार एक लोंकडाचो घांस घाल्ल्या बरी काय एका लोंकडाचो घांस घाल्यार तुटोवन भायर येवंक जाता घट्ट आसता आनी वो केदाळा म्हणसर घट्ट बांद आसा त्या मनशाक आनी म्हजे मदें म्हाका आनी ताका सुटका दोगांयक ना म्हाका खंडी सुटका ना हांवें खंड एक घांस एका मनशाक घालो ताणें केल्ल्या एका एक्शना वरवीं म्हाका दूख जाली आनी ह्या वरवीं एका रितीचो संबंध आनी घांस पडटा आनी एक घांस कलो घांस तो लोंकडाच्या घांसा बरी घट्ट घांस कितें केल्यार तो सुटका जोडूंक जायना कितें केल्यार जायना ह्या लोंकडाच्या झाळी भितर घांसे भितर आमी आसा जाल्यार आमकां ह्या कालें संबंदा वरवीं केदाळे खंत बेजाराय टेंशन आमकां आसता हे संबंद कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात घोव बैलाक पळोवंक जायना जाल्यार ताका पळयल्यार चिंतल्यार तर राग येता भुरग्यांक जायना आनी कितें जाता शेजाऱ्यांक आनी पुरो आमकां गुत्त आसा संबंद हे संबंद सो घांस कालें म्हणटात बेजारायन पडल्या कोडले खंती दुखीन पडल्या कोडले थंयच्यान भायर येवंक म्हाका आनी तुका साध्य ना त्या लोंकडाच्या घांसांतावन संबंदांतावन भायर येयचे जाल्यार तो घांस ओपन करी जाल्यार एकच एक वाट आनी ती जावन आसा बोगसाणें ताजी की जावन आसा बोगसाणें आतां घांस पडलो म्हाका आनी एक हांगा एका घांस पडला चिंती हांगा घांस पडला वो घांस पडल्याक हांव हांगा घर्शण करनात आसता म्हाका भायर येवंक जायना टेंशन जाता पुरो जायना आनकी आनकी म्हाका सडसड गाय जाता केदाळ हांव बोगसाणें जोडटा वो घांस तुटता आनी त्या दाळा हांव भायर येता ताजे उपरांत घांस खंय आसो त्या मनशाक मात्र म्हाका कांय एफेक्ट ना म्हाका उपाद केल्लो मनीस जायते वटी म्हाका उपाद केल्ल्या मनशाक आनी म्हाका जें आसो घांस त्या घांसांतून हांवें बोगसाणें दिल्ल्या वेळार म्हज्या घांसांतून हांव भायर येता हांव सुटका जालो मागीर आसचें थंय तो केदाळा बोगशिता त्या दाळा ताका सुटका मेळटा जर तर तो बोगशिना तो टेंशनार आसता रागार आसता तें ताकाच म्हाका आनी तुका कितें एफेक्ट जाता वॉट इज द एफेक्ट म्हाका आनी तुका हाचे मदें कशें एफेक्ट जाता मोगाच्यान त्या देखून आमी अनेकल्याचेर दया दाखयल्ल्या वेळार अनेकल्याक मोग करन ताजेर बोगसाणें आमी दिल्ल्या वेळार आमकां तातूंत सुटका मेळची जावन आसा बोगसाण्यांत दोन संगती आसात बोगसाण्यांत दोन संगती विचार आसात आमकां दुखयल्ल्या वेळार एक भायलें एफेक्ट एक भितरलें एफेक्ट भायलें एफेक्ट कशें आसता चिंत्या म्हाका एकल्यान दुखयलां या हांवें एकल्याक दुखयलां हांवें दुखयल्लें म्हणल्यार फुडलें तो कालें करता म्हजे कडेन तो उलयना
म्हाका इल्ले उपाद करूंक धरता, म्हाका इल्ले उपाद करता, हे थोडे पयले चड उपाद करता, हे पुरा बायले एफेक्ट आमी एकामेका दुखयल्ल्या वेळार एकामेका दुखयल्ल्या वेळार असले एफेक्ट. आनी एक एफेक्ट जावन आसा भितरल्यान एफेक्ट. म्हाका शांती जायना, समाधान जायना, थिंक हिंग घटान म्हाका कोणी मारना जावंक कर, धडना जावंक कर, पूण म्हाकाच त्या मनशाक पळयतना जायना, टेन्शन. भितरले एफेक्ट, दोन तरांचे एफेक्ट्स जातात एका घडितान दुखयल्ल्या वेळार. हाज्या भितरल्या घडिताक हांवें जवळ सांगलें कितें आमी करियेत. काळजांत तावन हांवें बोगसाणें दिल्ल्या वेळार हांव ह्या विचारांतल्यान फ्री जाता. आनी एक तो मनीस म्हाका उपाद करनच आसता, उपाद करनच आसता. कित्याक म्हळ्यार ताका तो म्हाका बोगसाणें दिवंक तयार ना, आनी तो ताज्या प्रकार हांवें अन्यायित केला, अनीत केला, त्या देखून तो उपाद करूंक शकता. आतां ह्या वेळार हांवें कितें करियेत गे म्हणलें सवाल. ह्या वेळार हांवें कितें करियेत सवाल भायलें टॉर्चर उपाद सवाल हें करूंक. जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचोय मोग कर म्हणून, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर म्हणून. आमी मुस्तपटीन चिंता दुस्मानाचें मोग करचें भारी डेंजर आसा. ताजे वरवीं आमकां कितें जाता, दुस्मानाचो मोग केल्ल्या वरवीं ताका बरें म्हण जाता, तो म्हाका उपाद दिवनूच आसता म्हणून. पूण जेजून सांगलें त्या उतराक अर्थ आसा. आदले पुटी आमी एक चिंता पटयलें. कितें चिंता पटयलें? आमच्या आत्म्यांतावन एक फ्रिक्वेन्सी, एक तरंगा आसा. आमच्या आत्म्याक एक सकत आसा. आमच्या आत्म्या मुखांतर ती एक सकत आसा. कशें पवित्र आत्म्याची सकत आसा तशें आमच्या आत्म्यांत पवित्र आत्मा आसा. आमकां त्या हर एका सोलाक फ्रिक्वेन्सी आसा. कशें आमी उदाहरण केल्लें. हांगासर आतां पळयल्यार टीव्ही नैनातन दवरल्यार हांगासर टीव्हीचे एंटिना आसा जाल्यार टप्प करून ऑन जाता. हांगा आमकां सिग्नल्स दिसनात तरी पूण ते ऑन जाता. या रेडिओ स्टेशन ऑन जाता. कित्याक ते सिग्नल्स हांगा आसात, फ्रिक्वेन्सी हांगासर आसात, त्या प्रमाणे आमी एडजस्ट केल्यार जालें. त्याच प्रमाणे आमच्या आत्म्यांतावनी फ्रिक्वेन्सी येतात. आमच्या आत्म्यांतावनी फ्रिक्वेन्सी आनी एका मनशाक येतात. आनी खेदाळा हांव बरें करता थंयसर बरें पॉझिटीव फ्रिक्वेन्सी थंयसर भायसान येतात. म्हज्या आत्म्यांतावन, म्हज्या तोंडांतावन, म्हज्या जिबेंतावन बरीं उतरां वळटात. आनी त्या खातीर त्या बऱ्या फ्रिक्वेन्सी त्या मनशाक टच जावन आसता, त्या मनशाक टच जावन आसता. तो मनीस इल्लो गठ्यारी जावंक पुरो. मुस्तबुडीन कितें जाता कोत्ता की त्या मनशाक लागूंक वस्तू लागना. आमी मुस्तबुडी म्हणटा ताका कितें केल्यार प्रयोजन, तुका पिशेन ताका म्हणटा, ताका कितलें तूं मोगान पळय ताका लागना. कित्याक कोत्ता की ताजो आत्मीक सकत व्हेरी वीक, बरें अस्कत सकत, ताजें अस्कत सकत. केदाळा आत्मो अस्कत म्हणटा आमी. केदाळा त्या मनशाक आम आसा, अहंकार आसा. केदाळा त्या मनशाक मोसोर आसा, राग आसा. असलें पुरा पातकी सैंब केदाळा त्या मनशाक घट्ट आसा. तो अस्कत सैंब आसो, अस्कत आत्म्याचो, अस्कत सक्तीचो. त्या देखून तुजे तावन पॉझिटीव या बरी एनर्जी पास जाल्यार री थोड्यांक पक्काक चेंज जायना, पक्काक तें चेंज जायना. पूण थोड्यांक आनेकलो तो बरो सदां इल्लेशें बरें व्यक्तित्व आसा जाल्यार इमिडिएटली तुवें बरें करतना थंय बरें रेस्पॉन्स करता. तें आमकां एक्सपिरियन्स आसा. मुस्तू कडेन आमी कितलें बेजार राग आसल्यार चिक्केशें बरें उलयल्या कोडलें सोडलें सोडून गेलें म्हणून मुस्तू कडेन बरें उलयतात. कित्याक कोत्ता की तशें करीत जाल्यार तुजें तोंड बरें वळटा, दुस्मानाचो तूं मोग करताय, पूण त्या व्यक्तीक ताजो आत्मीक सकती घट्ट आसाजे. त्या दाळा मात्र त्या आत्मीक सक्ती घट आसल्यार मात्र तो आमकां पॉझिटीव फ्रिक्वेन्सी धाडूंक शकता, पॉझिटीव एनर्जी सकत आमकां धाडूंक शकता. चिंतया ती हांवें सांगलें तो आनकी भारी एक अस्कत आत्मो आनी तो कितें केल्यार सोमान जावंक आयकना. कित्याक ताजे ते राग, द्वेश, अहम, प्रायड पुरो भरला. देखून जेजू म्हणटा तसल्या खातीर तुवें मागाचें म्हणून. तूं म्हणटा तुमकां अन्याय अनीत केल्ल्यां की तांचे बसत मागा म्हणटा. कित्याक मागचें आमी तांचे खातीर? त्या खोट्या ताजे तें आसच्या अस्कतपण निवारण ताजे तें बोळादीक तो आत्मो जायचे म्हणून. जर तर तो आत्मो बोळादीक जालो जाल्यार आमी देवाचे आशिर्वाद त्या मनशाक मागता. उडास दवरा, त्या मनशाक आशिर्वाद आमी मागचे ताच्या बऱ्यापणा खातीर न्ही, आमच्याच बऱ्यापणा खातीर. कित्याक बऱ्यापणा खातीर?
हांव आनी तूं केदाळा ताजेर आशिर्वाद मागता, ताजे फ्रिक्वेन्सी ताजे तेचे नेगेटीव वचून पॉझिटिव्ह सकत भरता आनी केदाळा ती पॉझिटिव्ह बरी सकत ताजे तें भरता. तुवें कसो मोग दिता आसतना तो मोग दिवंक शकता. ना जाल्यार जर तर ताका आनी हांव तूं ताका मागना जाल्यार ताजें तें अस्कत कांयच आसता, ताजें तें खोटेपणूच नेगेटीव आसता आनी त्या देखून ताजे तो भायर सरचें हर एक नेगेटीव आसता. ताजे तो नेगेटीव ते लेखान जाता. म्हाकाच म्हजें जिवन कश्ट जाता. म्हजें जिवन कश्ट जालें कशें, त्या मनशाचो न्हू नेगेटीव सकत नेगेटीव चिन्ह नेगेटीव करण्यो ह्या नकारात्मक आयिल्ल्या वरवीं म्हजें जिवन कश्ट जावचें. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा तुका कश्ट येताल्यांचे पासून ती तूं माग, तांचेर आशिर्वाद माग म्हणटा, आशिर्वाद माग म्हणटा. आनी ही आशिर्वाद आमी मागल्या वेळार, हांव आनी तूं मागण्याची व्यक्ती जाल्ल्या वेळार, हांव आनी तुवें मागले आशिर्वाद त्या मनशाचेर पडल्या वेळार त्या मनशा थंय बरी सकत बरें चिंताप बरी बोगणां उब जातात. आनी केदाळा ती बरी सकत बरी बोगणां त्या मनशा थंय उब जातात. तुवें दाखयल्ल्या त्या मोगाक प्रतिमोग दिवंक तो वयनी शकता. आनी केदाळा तो मोगाक प्रतिमोग म्हाका आनी तुका मेळटा. म्हजें आनी तुजें जिवन समाधान संतोशाचें जाता. म्हजें आनी तुजें जिवन समाधान संतोश जाता. आमचीं भुरगीं जावंक पुरो, आमचीं वडिलां जावंक पुरो, आमचें घोव बायलां जावंक पुरो, या आमचें शेजाऱ्या जावंक पुरो. मुस्तुपटी आमी पळयता, मुस्तुपटी आमकां जायना कितलें केल्यार ती आनीक करतात म्हणून. कित्याक ती करतात म्हळ्यार तांचो आत्मो आत्मीक सकत तांची मुस्तू अस्कत जावन आसा, अस्कत जावन आसा. त्या देखून जेजून म्हणचें तुमी आनेकल्या बसत आमी मागोवंक जाय. आनी केदाळा आमी तांकां मागता, त्या आत्म्याक आशिर्वाद करता, केद्याक त्या आत्म्याक मोग दिता, त्या वेळार तो आत्मो घट जाता आनी आमकां बरी सकत त्या आत्म्यांतल्यान वळटा. आमचे भितर बरी सकत वळचे बरी करचें आमचेर बंदून आसा मोगाचें न्हू. म्हजे थंय आनी तुजे थंय बरी सकत वळचे बरी करचें म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. जर तर म्हजे थंय एक बरी आत्म्याची सकत भरल्या जाल्यार म्हळ्यार हांव आनेकल्याक बक्षितां जाल्यार वडील सांगलें बरें म्हाका मागणें म्हणूंक सुलाभ जाता. बरें उतार सांगलें. बक्षिचें कितें आमी बक्षिल्यार आमकां मागणें म्हणूंक सुलाभ जाता. बक्षिनांतल्यान कितें जाता, मागणें म्हणूंक कॉन्सन्ट्रेशन येना. त्या देखून जेजून म्हणचें तूं मागच्या पयलें वचून राजी जा. आमी जेजून सांगलें आयकलां, तुवें कोर्तिकेच्या पयलें वादीन कोर्तिकेच्या पयलें थंय पयलेंच वचून तूं राजी जा म्हणून. म्हाका तें पयलें म्हाका अर्थ जायनातलें तें उतार. हें कितें आहा बा, खाली कोर्तीच्या विशयेंत कांय सांगतात कोण ना म्हणून हांव चिंतून आसतलो. मात सामादेवाच्या 5व्या अध्यायांत 25 आनी 26 वाक्य म्हणटा, तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करेसर फायदो थंयसो तूं भायर सरचो नाय. पळय आतां कोर्तीच्या वाटेर कोण येशचें सांगा म्हाका. कोर्तीच्या वाटेर कोण आसा? कोर्तीच्या वाटेर कोण आसा? आं एक कडेन समस्या आसली मनशां आनी लढाय कोण करता ती मनशां. म्हाका आज हें देवाचें उतार तयार करता आसतना सडन्न म्हाका आयलें, कोर्ट म्हळ्यार कितें, एक निती करता आसा न्ही, वाद विवाद थंयसर हें आसता. आमकां हर एकल्यांकी अंतीम झडती आसा वयगी, हर एकल्याकी झडती आसा वयगी. हांव आनी तूं त्या झडतेच्या वाटेक तूं वचून आसा गी. म्हजें आनी तुजें हर एकल्याचें मॅट आमी काडचें हर एक मॅट खंय वचून आसा? अंतीम झडतेक वयगी न्ही. हांव आनी तूं कशें खाली कोर्तीक मनीस येता आसतना झगडचे मनशां कोर्तीक वता आसतना थंय न्हीद दितात, तशेंच हांव आनी तूं हर एकलीं अंतीम झडतेच्या त्या मुखार वाटेक वचून आसा. सर्वेस्पोर देव म्हणटा, कितें म्हणटा सुमीन जेजू, ह्या कुशीन दाव्या कुशीन आनी उजव्या कुशीन 2 वांटे करता. तांकां म्हणटा तुवें अशें केलें तशें केलें, केदाळा केलें समय म्हाकाच केलें म्हणटा. अनेकल्याक म्हणटा तें तुवें म्हाका केल्लें न्ही, तें तुवें म्हाका तुवें कांय करूं नाय म्हण. झडती आसा, झडती आसा. पळयत पुस्तकान जायते कडेन उल्लेख आसा जायत गे.
त्या देखून हांव आनी तो हर एकलो मोगाचे न्हू त्या सर्गींच्या कुर्तीच्या वाटेर आसा. आनी जेजू म्हणटा त्या कुर्तीच्या वाटेर आसता आसतना पोरवां तुका सवालां विचारता आसतना तें हें करता आसतना तुका आन्सर करूंक जायचे. बेटर तूं आतंत तुज्या पेल्या कडेन राजी जा, आतंत राजी जा. तें सवालां ना कित्याक सवालां नात तुवें ताका बक्षिलाय न्ही तस कडलें तुका बोक्साणें मेळटा. तुका जडतीस ना पास क्लीन पास चीट क्लीन चीट क्लीन चीट देखून जेजू कितें म्हणटा पळया कुर्तीच्या वाटेर आसतना ताजे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता तें करीत. कोण वादी म्हज्या एगेन्स्ट असो पार्टी आसता तो आत्मो हर एकले आमकां राखून बडो आसा तो म्हणटलो वाद करतलो आणे अशी सूख केल्या आनी आनी निती कर तुका पारांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. आखत एक जेजून एक वपार सांगल्या आमी जाणाव. जेजू एका बक्षिनांतल्या साकराचे वपार आमी हर एकले जाणाव. सामातेवाच्या 18व्या अध्यायान 23 वाक्यान ते वपार जाणाव. तें कितें सांगता एकल्या धनी आसलो ताका 100 करोड एकल्यान बाकी आसलो आनी तसल्या व्यक्तीक तो कित्याक तुवें म्हाका रीण दिजे म्हूण रीण फारीक करीजे म्हणटा आसतना तो फारीक करना देखून ताका जैलाक घालूंक म्हणून वेतात. आनी जैलाक घालतना तो म्हणटा म्हाका दम्मय म्हजेर 10 दकी म्हजेर बोक्षाणें मागता तो. आनी त्या देखून कितें करता तो राय ताका बोक्षिता. इतल्या करोडांनी बाकी आसा तरी पूण ताका बोक्षिता. पूण वो भायर वचून कितें करता भायर वचून आपणाक 100 रुपये बाकी आसल्याक वचून तो घट्ट धरता म्हाका दिजे म्हूण. तोय बोक्षाणें मागता म्हाका एक सोडो सायबा म्हूण. तो ताका दया दाखयना. दया दाखयनातल्या कितें करता तो ताका शिक्षा दिता. तो कितें करता ताका शिक्षा दिता. आनी हे राया कळ्ळ्या करीत तो कितें म्हणटा त्या नश्ट मनशाक हांगा हाडा आनी ह्या मनशाक बंदेन घाला. 11 पयसो ताजो फावीत जाता म्हणून ताका बंदेन घाला. तुमकां गुत्ता जाल्यार एक वाक्य सांगता मत नाका वाक्य. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या आधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गेचो बापूय तुमकां तशेंच करतलो. त्या देखून हें बंधन हें हाका धाडचें जेजू गोपारी मकान तुका सांगता. म्हाका न्ही तुका तेंत सांगता पळय हांव सर्गाराचो सोदनी कोणाक राय कोण आमचो सर्वेस्पर देव थंयसर आमी इतलें पुरा बाकी आसता. कित्याक बाकी आसता आमचे हर एकटी आमचे अस्कत कूड अस्कत मनशां साहेब आमी 100 आनी 1000 पातकां करता. आनी ती पातकां करता आसतना तितली म्हजी आनी तुजी पातकां बॉक्साचें जाल्यार हांगासर कोण गी सजारे गी कुटुंबाचो गी आनी कोण गी ल्हान पातकां आमचे विरोधी करतात. आनी जर तर हे ल्हानशें पाताक आनी एकल्याचें हांव बक्षिना जाल्यार कुर्तीच्या वाटेर हांव तूं सोलो नासता आसतना मोगाचें न्हू कुर्ती वचून पावल्या जाल्यार त्या दीस आमची झडती जाता आसतना खंय आसतलें हांव. आमी हिंदू शास्त्रांत ते पळयता कितें म्हणटात थंय आमी आयकलां मुस्तुपुटी काले नाटकांनी जाताना यमराय म्हणटा गेल्ल्या कडल्या यमराय म्हणटा चित्रगुप्ता बूक निना पुस्तकां थारो म्हणून. चित्रगुप्ता कोण गुप्तವಾಗಿ चित्रीकरण करून तसो पुरा तुज्या लेखाचे बूक हाडणे म्हणटा पटा आनी इतले पुरा केला म्हणटा गुप्ता. आनी लॅक आसता न्ही आमी म्हणटा लॅक पुरा काडटा म्हणून. आमचे हर एकल्याचें नडतें हर एकी गुप्त जावन चित्रीकरण जावनूच आसता. सर्वेस्परा देवाच्या हर एका बुकांत आसा. आनी केदाळा मोगाचें न्हू हांव आनी तूं काळजांत हांव बोक्साणें मागता हांव आनी एकल्याक आमी बोक्साणें दिता हांव. बोक्साणें दिल्ल्या कडलें म्हाका तुका बोक्साणें लाभता. ओ भारी एक ल्हानसो गूट मोगाचें न्हू. पूण सर्वेस्पर जेजू ताका मस्त महत्व दिता आनी म्हणटा तुमी मागता आसतना हें तुमी करा. कितें म्हणाचें जशें हांव पेल्याक बक्षिता तशें म्हजें पदकां बक्षी. आनी केदाळा हांव पेल्याचीं पदकां बक्षिता तें म्हळ्यार हांव कुर्तीच्या वाटेर हांव तूं आसतना आतांच ताका बक्षतो न्हू बरेंकन राजी जाल्यार तेंच्या थंय मोग जालें. कितल्योय बलयो नाकात तुवें कितले सॅक्रिफीस थंय गरज ना. मुख्य गरज आसचें एकच एक सोमी जेजू सांगता आनेकल्याक बक्षी. आनी पयस पुस्तकांत जायते उल्लेख आमी पळयता मोगाचे न्हू. सांब पेद्रू म्हणटा हांवें पेद्रू ते शिस्त जावन आपल्या जेजू लागीं सांगता कितले फावटी बक्षीचे 7 फावटी ताचे प्रकार ओडलें. जेजू म्हणटा 7 न्ही 70 फावटी. कित्याक सांगता जस्ट फॉरगिव. आनी तुवें फॉरगिव केल्ल्या वरवीं कोणाक फस्ट फायदो आमकांच फायदो. फॉरगिवनेस म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. फॉरगिवनेस म्हळ्यार सुटका. फॉरगिवनेस
म्हळ्यार सुटका, आमी बंदेन जावन सुटका. फस्ट सुटका कोणाक मेळटा? अनेकल्याक बक्षिल्ल्या वरवीं पयली सुटका कोणाक मेळची? म्हाकाच सुटका मेळची, पयलीं सुटका मेळची. म्हाका टेन्शन येतावन, बेजार येतावन, कंतीतावन, पिडे येतावन पुरा सुटका मेळची म्हज्या फस्ट म्हज्या एक्टा वरवीं, बक्षाणे वरवीं. दुसरें हें सुटका जर तर अनेकल्याक हांव सुटका दिता, म्हाका सुटका दिता. जेजू बऱ्या वापारान कशें सांगता, जर तर त्या मनशाक तुवें बंदेन घालोय, बक्षून हांवें तुवें त्या मनशाक बंदेन घालोय, आनी त्या देखून तूंय बंदेन आसतलोय. अनेक मनशाक हांवें बक्षूना, ताका हांवें सुटका दिवना, त्या देखून म्हाकाय सुटका मेळची ना. सिंपल थियरी, फार सरळ. अनेकल्याक तूं सुटका देशी, तुकाय सुटका मेळटा. अनेकल्या तूं सुटका दिल्यार तुकाय बरें पडटा. देखून जेजून आमी पळयता कीर्तन 18-25 वाक्य म्हणटा, विश्वासांक तूं विश्वासी, निर्दोशांक तूं निर्दोशी, प्रामाणिकांक तूं प्रामाणीक, नडग्यांक तूं नडगो. म्हळ्यार जर तर तूं विश्वासी, तूं अनेकल्याक बक्षिताय, तुकाय बक्षितात. खंयच्या मापान तूं अनेकल्याक दिताय, त्याच मापान जेजून तेंकां सांगलें, तुमी खंयच्या मापान अनेकल्याक दितात, त्याच मापान तुमी घेतात. खंयच्या मापान तूं बक्षिताय, त्याच मापान तुका बक्षितले. तुका आतां अनेक म्हाका एक बरे विचार कितें म्हळ्यार, जेजू सांगना थंयसर त्या वपारींत 100 रुपयान एटलिस्ट 50 रुपया म्हणून तुका बक्षिताले न्हू म्हणून सांगना. जेजू कितें म्हणटा, संपूर्ण बक्षाणें आनी संपूर्ण बक्षाणें जोडून घे. उडास दवरा. संपूर्ण बक्षण तुवें 100 तितलें गेलें गे, त्याला तुजें 50% माफ करता म्हणना. ताका संपूर्ण बक्षाणें, म्हाकाय संपूर्ण बक्षाणें. आमी अर्धे गोरे बक्षाणें अवकाश ना, अर्धे गोरे बक्षाणा संपूर्ण काळ जाता, संपूर्ण बक्षाणें दी जाय. आमी संपूर्ण बक्षाणें आमी गाणगणे जाय. आनी हें संपूर्ण बक्षाणें केदाळ हांव तूं घेता मोगाचें न्हू, म्हजें आनी तुजें जिवीत उंचल्या पोंडाक पावता, आनी त्या दाडा म्हाका आनी तुका मुस्त सूख मेळटा. पयत पुस्तक सामार्काच्या 11व्या अध्यायांत आमी पळयता 25 आनी 26 म्हाका म्हणटा, ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपुणी विरोध असल्यार तें बक्षिया, तेवळ सर्गीसो तुमचो बापूय तुमकां बक्षितलो. कित्याक अशें सांगता? कित्याक अशें सांगता? फस्ट म्हणटा जेजू काले म्हणटा, मागणें कशें करी जाय म्हणटा. मागणें करता आसतना जशें हांव बक्षिता तशें बक्षिता म्हणटा. सेकंड, आमी मागणें करचें, मागणें करचें. नेक्स्ट, आमी देवा लागीं सम्मान दवरचो. देवा लागीं सम्मान दवरतना फस्टाक आमी सांगता बक्षिता म्हणून. सेकंड, मागणें निजक मागणें करता आसतना देवा लागीं हांव तूं ध्यान करता आसतना कालें आसा जें सर्वेस्वर ऑलरेडी बक्षून जाला म्हजें म्हणून. सर्वेस्वर ऑलरेडी बक्षून जाला. येस, जेजू म्हणटा तुका ऑलरेडी बक्षून जाला. समाधानान वच, समाधानान वच, जिवीत नंदन जावं दी. आनी ह्या वर्सा मोगाचें न्हू, ह्या नव्या वर्सा आमी जायतलीं आमी निर्धार केल्या जावंक बरो. आयच्या दिसा आमी निर्धार करया, आमकांच आमी सुटका जोडच्या बसत देवाच्या त्या काकोळतीन. देवाच्या काकोळतीन आमकां सुटका न्ही, फेल्याक सुटका दिवचें म्हण न्ही, पूण पानेकल्याक सुटका केदार तो बसयताय. म्हाकाच सुटका मेळटा, म्हाका बरें मेळटा, म्हजें आनी तुजें जिवन नंदन जाता. जावं दी मोगाचें न्हू, हे वर्स आमकां उसल्या पोंडाचें, उसल्या सक्तेवंत, शांती, समाधान, संतोशाचें आनी उल्हासाचें. कित्याक आमी सुटका जोडटले हांव, आमी बक्षाणें जोडटले हांव. आमकां सर तरेच्या पिडे शिडयतावन, सर तुज्या वायटान व्हरतावन, कश्ट नश्टांतावन, आजच्या पुरा बंद पासतावन सुटका जोडी जाल्यार हांवें तुवें सर्वेस्परा लागीं सांगा जाय, सर्वेस्परा म्हाका सुटका दी, म्हाका बक्षी आनी हांव अनेकल्याक बक्षितां. म्हाका बक्षी सोमिया आनी म्हजें जिवन आशिर्वादीत कर म्हूण आयच्या दिसा आमी मागया.